नातलाची परब सध्या गोंयांत सुरू जाली। पुराय गोंय दिव्याच्या उजवाडात सध्या झगमगून गेलेले दिश्टी पडटा। शेनवारा मध्यान राती मीस जातकीच लोकांनी एकमेकांक नातलांची परबी भेटयली। बेबिंका, दोदोल, नेवऱ्यो अशे कितलेशेच गोड पदार्थ खावन लोकांनी एकमेकांची तोंडां गोड केली आनी सगळ्यांक मध्यान राती लोकांनी नातालाची परबी भेटयली। नातालाचो हो सुवाळो बऱ्या तरेन पार पडलो। खुबशा लोकांनी हांगासर हाजेरी लायली। सध्या गोंयांत पर्यटनाचो हंगाम चालू आसा। त्याच बरोबर नातालाच्या दिसांनी सुद्धा लोक व्हडा उमेदीन नाताल उत्सव गोंयांत साजरो केलो। मध्यान राती येशू क्रिस्ताची बारीकशी बावली बारीकशी भुरग्याची प्रतिमा तेंच्यांनी गोठ्यान बसयली आनी हो सुवाळो बऱ्या तरेन नाताल साजरो केलो। शेनवारा मध्यान राती मीस जातकीच सगळ्यांनी सगळ्यांचे तोंड गोड केले। नाताळाच्या निमतान सुमार 700 परस चड नेकेत्रां लावन वर्सा पद्दती प्रमाण आक्षेचो स्टारमॅन जो एंथनी रॉड्रिग्स आसा हाणें वेगवेगळ्या नेकेत्रांनी सजावट केल्ली सध्या आमकां दिश्टी पडल्या। फाटलीं 16 वर्सां व्हडा उमेदीन तो नेकेत्रांनी सजावट करता। आक्षे केल्ली ही नेकेत्रांची सजावट पळोवपाक थळावे तशेंच पर्यटक आनी हेर राज्यांतले लोक लेगीत व्हडा उमेदीन हांगासर येतात आनी तांची दखल घेवन स्वता मुखेलमंत्र्यान सुद्धा ह्या सुवातेचेर वचून तांची भेट घेतली आनी एंथनीक परबी भेटयली। आक्षेचो स्टारमॅन म्हणून प्रसिद्ध आशिल्लो एंथनी रॉड्रिग्स हाणें ही वेगवेगळ्या नेकात्रांनी सजावट केल्ली सध्या दिश्टी पडटा। पारंपारीक वर्सा पद्दती प्रमाण दर वर्सा तो खूब नेकेत्रां हांगासर लायता आनी हेची दखल घेवन खुद्द मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सुद्धा हांगासर हाजेरी लायली। नातळाच्या भावनाक पाळो दिवन कलंगूट पुलिसांनी येरादारी नेमांचे उल्लंघन करप्यांक आड शिक्षण दिवपा खातीर नवी पद्दत आपणायली। सांताक्लॉजाचो भेस घालून येरादारी पुलीस हवालदारांनी गाडयो चलोवप्यांक चॉकलेटी लेगीत वाटल्यो आनी उपरांत तांकां सुरक्षीत येरादारी तशेंच ड्रग्स आनी सायबर गुन्यांव हांचे विशीं मोटारी चालकांक म्हायती दिली। देखून थळाव्या लोकांनी कलंगूट पुलिसेची सध्या तोखणाय केल्ली आसा। नातालाच्या फाटभुंयेर पुलिसांनी हो सांताक्लॉजाचो भेस केलो आनी जे दुचाकी चालोवपी आसा किंवा मोटार गाडयो चालोवपाचे आसा तांकां एक प्रशिक्षण दिलें। कायद्यांचे नेम मोडू नाका अशें सांगलें। त्याच बरोबर ड्रग्साचो वापर करून आसतना गाडयो चलया, ड्रग्साचो वापर करूं नाका अशे खुबशे विचार तेंच्यांनी लोकांक दिले आनी तांकां चॉकलेटी लेगीत वाटल्यो। गोंयची संस्कृताय सणां परबांनी भरिल्ली आसा। कसलोय सण आसूं सगळ्यांक खोशयेचे ल्हार येता। नाताळ हो क्रिस्तांव भावांचो एक व्हडलो सण। साश्टी मालात नातलांच्या दिसांनी वेगवेगळ्या तरेचे व्हडले व्हडले गोठे तयार करतात। फाटलीं 2 वर्सां जालीं कोवीड महामारीक लागून गोठे तयार करपाक पावूंक ना, पूण अंदू बेताल भाटी, सेरावली, मुगूळ, नुवें सारक्या ह्या वेगवेगळ्या वाठारांनी खास गोठे तयार केलेले आसा। हे गोठे पळोवपाक आतां लोकांची गर्दी पडलेली आसा। वर्सान वर्स आक्षी ह्या सुवातेर बरे व्हडले व्हडले गोठे पयलीं तयार जाताले, पूण फाटलीं 2 वर्सां जालीं कोरोना संक्रमणाक लागून आनी लॉकडावनाक लागून हांच्यांनी व्हडले गोठे तयार करपाचे बंद केल्ले, पूण आक्षी आतां परत एक फावट हे व्हडले गोठे तयार केलेले आसा। बेतालबाटी, सेरावली, नुवें, मुगूळ अशा ह्या सारक्या वेगवेगळ्या वाठारांनी परतून एकदां व्हडले गोठे सध्या आतां तयार केलेले आसात। गोंयांत नातालाक सुरवात जाली। भुरग्यांक नातालांची सुटी लेगीत पडल्या। गोंयांत शेनवारा राती व्हडा प्रमाणात पर्यटक दाखल जाल्ले दिश्टी पडले। ह्या फाटभुंयेर कलंगूट, बागा ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोंडी जाली। नातालां मनोवपाक कलंगूट आनी बागा दर्यादेगेचेर पर्यटकांनी व्हडा प्रमाणात सध्या गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा, कारण की हो पर्यटनाचो हंगाम आसा। 31 डिसेंबर मेरेन न्यू इयर मनोवपाक सध्या खुबशे पर्यटक गोंयांत येतात आनी त्याच बरोबर आतां नाताल आशिल्ल्या कारणान लोकांनी गोंयांत पर्यटकांनी व्हडा संख्येन हांगासर ह्या बागा कलंगूट दर्याचेर आपली हाजेरी लायली आनी क्रिसमस मनयलो। क्रिसमस ते 31 मेरेन हांगासर गोंयांत पर्यटकांची व्हडली गर्दी दिसून येता। उत्तर गोंयांत बागा आनी कलंगूट तशें पळोवपाक गेले जाल्यार 31 डिसेंबर मनोवपाक खासा पर्यटक हांगासरूच येता। ताका लागून हांगासर वर्सान वर्स अशी गर्दी पडिल्ली दिश्टी पडटा।
29 डिसेंबराक केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुकी पयल्या फेजीचें उक्तावण जातलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. जुवारीचो पयलो फेज पुराय जाल्ल्यान 25 ते 28 तारीख मेरेन सांजेचे 5 ते रातचे 8 मेरेन हांगासर ह्या पुलाचेर सेल्फी खातीर हो पूल उक्तो आसतलो अशें मुखेलमंत्र्यान कळीत केलां. येरादारी सुरू जाल्या उपरांत ह्या पुलाचेर लोकांक भोंवपाक वा सेल्फी काडपाक मेकळीक आसची ना. त्या खातीर आतांच ह्या 4 दिसान ह्या पुलाचेर जेंका कोणाक सेल्फी काडपाची आसा किंवा चलत भोंवपाचें आसा तांच्यांनी ह्या पुलाचेर येवचें आनी हे 4 दीस भोंवून हांगासर ह्या जुवारी पुलाची भोंवडी करची अशें मुखेलमंत्र्यान कळीत केलां. एकदा हो पूल सुरू जालो म्हणटकीर हांगासर फोटो सेल्फी काडपाक मेळचे ना. ताका लागून खुबशे लोक सध्या गोंयचे ह्या जुवारी पुलाक पळोवपाक आनी हांगासर सेल्फी काडपाक आनी चलत भोंवपाक येता. मेर्शे ते पोरण्या गोंया मेरेन जे बेकायदेशीर रस्त्या कुशीक गाडे आसात ते गाडे काडचे अशी कागाळ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली आसा मनोज परब तेणी केलेले आसा. ह्या गाड्याक लागून ट्रॅफिक जाम जाता आनी येरादारी खातीर त्रास जाता. हे गाडे काडल्यार रस्तो सुरळीत जातलो आनी येरादारी खातीर आडमेळी येवची ना अशें मनोज परबाचें म्हणणें आसा. मेर्शे ते पोरण्या गोंया मेरेन जे बेकायदेशीर रस्त्या कुशीक गाडे आसात ते गाडे काडचे अशी कागाळ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली मनोज परब पुलिशे कडेन केले आनी ह्या गाड्याक लागून ट्रॅफिक जाम जाता अशें लेगीत तांच्यांनी पुलिशेक कळीत केलें आसा. हे गाडे काडल्यार रस्तो सुरळीत जातलो अशें मनोज परब म्हणटा आनी येरादारी खातीर सुद्दां आडमेळ येवची ना ताका लागून हे गाडे काडचे अशें ते मागता. क्यू सिस्टम जी मोपा सुरू जातली त्याच्या रेजिस्ट्रेशनाक एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा अशें म्हणीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन खोस उक्तायल्या. मोपा विमानतळाचेर जावपी क्यू सिस्टम ही पेडणेच्या लोकांक प्राधान्य दिवपा खातीर आसा अशें खंवटेचें म्हणणें आसा. ही क्यू सिस्टम आसा ती खूब एक बरी आसा आनी हाका खूब प्रतिसाद मेळपाक लागिल्ल्याचें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां. क्यू सिस्टम जी मोपा सुरू जातली आनी ताच्या रेजिस्ट्रेशनाक एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा अशें म्हणीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन आपली खोस परगटायली. मोपा विमानतळाचेर जावपी ही क्यू सिस्टम हेका बरो प्रतिसाद मेळटात पूण हे पेडणेच्या लोकांक सुद्दां प्राधान्य दिवपा खातीर केल्ली आसा अशें रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा. ताका लागून पेडणेकारांनी ह्या क्यू सिस्टमीचो लाव घेवचो अशें पर्यटन मंत्र्यान पेडणेकारांक कळीत केलां. दिवचल शारांत क्रिसमसाची उमेद फाकल्या. शेनवारा मध्यान राती आवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्चीत घंटानाद करून आनी एकमेकांक परबी दीत क्रिस्तांव भावांनी क्रिसमसाक येवकार दिलो. नातलाच्या निमतान आकर्शक सजावट थंय केल्या. चर्ची कडेन येशू जल्माचेर जो देखावो आसता तो केला. नव्या वर्सा मेरेन नातलांची उमेद आसतली. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान समेस्त गोंयकारांक नातलाची परबी भेटयला आनी लोकांक बरी भलायकी आनी लोकांच्या जिणेंतल्यो समस्यांचो सुटावो करचो अशें देवा कडेन मागणें केल्या. दिवचल शारांत हे क्रिसमसाची उमेद बरी फाकल्या. शेनवारा मध्यान राती आवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्चीत घंटानाद करून आनी बरो देखावो करून तांच्यांनी क्रिसमस मनयलो. प्रेमेंद्र शेटान सुद्दां हांगासर हाजेरी लायली आनी सगळ्यांक बरी भलायकी मेळो अशी देवा कडेन प्रार्थना केली. मावळिंगे कुडचिरे पंचायत वाठारांतल्या वनगांवांतल्या गोठण हांगासर जाता. त्या सुवातेचेर गणपती विसर्जन शेड बांदतात. आयतारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी ह्या शेडीचें भुंयपुजन जालें. आदले सभापती सर्गेस्त अनंत शेट हांच्या स्मरणार्थ ही शेड बांदतले आनी ह्या सुवाळ्याक थळावे सरपंच प्रियमदा गांवकर, उपसरपंच तुळशीदास चिबडे आनी हेर मानेस्त थंय हाजीर आशिल्ले. हांगासर आतां एक नवी गणपती विसर्जनाची एक सुवात जाता. त्याच्या खातीर थळाव्यांनी खोस परगटायल्या.
उत्तर गोंय जिल्लो ग्रामीण विकास एजन्सीन ग्रामीण विकास खात्याच्या जोडपावलान आयोजीत केल्ल्या गोवा सरस 2022 ते 2023 ह्या ग्रामीण आपमजत गटांच्या उत्पादन विक्रेचे प्रदर्शन कामपाल मैदानाचेर सध्या चालू आसा। हे प्रदर्शन 30 डिसेंबर मेरेन लोकांक खातीर उक्ते आसा। सरस ह्या सरकाराच्या उपक्रमा वरवीं गांवगिऱ्या वेवसायक आनी कारागिरांक आपल्या उत्पादनाच्या विक्रे खातीर मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध करून दिता। भारत सरकाराचे सहकार्य आशिल्ल्या सरस प्रदर्शनाचे दर एका वर्सा आयोजन करतात। ह्या प्रदर्शनात हस्तकला, हातमाग आनी हेर कारागिरांची उत्पादनाची विक्री जाता। प्रदर्शनात गोंयच्या आपमजत गटां सयत देशाच्या विंगड राज्यांतल्या कारागिरांच्यो हस्तकला, हातमाग, रेडीमेड कपडे, तागाच्यो पिशव्यो, वस्ती वखदी खरेदी जाता। हांगासर मातयेची आयदनां लेगीत आनी हेर विविध उत्पादनाची स्टॉल्सां आसात। संस्कृत भास शिकता आसतना आपल्याक फकत उलोवपाक येवचें म्हणून शिकची न्हय, जाल्यार संस्कृत फुडें जगची भास जावं येता म्हणून ती शिकची अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तरणाट्या पिळगेक केलें। संस्कृत भास आपले भविष्य घडोवपी भास थारूं येता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें आसा। संस्कृत भाशेचेर उलयता आसतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान संस्कृत शिकपा खातीर शिकची न्हय जाल्यार आपल्या जिणे खातीर शिकची। संस्कृत भाशेंत खूब फुडें सरपाक शकता आनी संस्कृत जी भाशा आसा ती एक बरी भाशा आसा आनी ती बुद्देक चालना दिता अशें म्हणीत मुखेलमंत्र्यान संस्कृत भाशे बद्दल उलोवप केलें। फाटले 2 म्हयने नुस्त्यांच्या मोगीं खातीर खूब बरे दीस आसा, पूण आतां नुस्त्याचे दर परत एकदा वाडपाक लागल्या। फाटल्या म्हयन्यांत पणजे मार्केटात 100 रुपयांक 10 ते 15 बांगडे तरी मेळटाले, मात आतां 100 रुपयांक फकत 8 ते 10 बांगडेच मेळटा। व्हडले बांगडे 150 रुपयांनी किलो जाल्यार ल्हान बांगडे 100 रुपया किलो अशा दरांत विकले वता। आयतारा पणजे मार्केटात व्हडा प्रमाणात बांगडे आनी ताल्ले विक्रे खातीर उपलब्ध आशिल्ले, तशेंच कल्ली, कुल्ल्यो, सुंगटां, इसवण, लेपो, माणक्यो व्हडा प्रमाणात सध्या उपलब्ध पणजे बाजारात आशिल्ले। पूण आतां नुस्त्यांचे दर परतून एकदा वाडपाक लागला। फाटीं 100 रुपयांक 10 किंवा 15 बांगडे मेळटाले ते आतां 100 रुपयांक 10 बांगडे मेळटा। व्हडले बांगडे 150 रुपया किलो जाल्यार ल्हान बांगडे 100 रुपया किलो अशी पणजे बाजारांत सध्या विक्री चालू आसा। शेनवारा राती तण घेवन वचपी एके रिक्षेक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्या कारणात कुडचड्या केप्यां वाठारांत अचकीत उजो लागलो। रिक्षेत तण आशिल्ल्या कारणात उज्यान बरोच पेट घेतलो, देखून पुराय रिक्षा लासून गोबर जाली। ह्या घडणुके विशीं थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक रोखडेंच कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर बेगोबेग धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान आनी रिक्षेंत गवत आशिल्ल्या कारणात म्हणजे तण सुकें तण आशिल्ल्या कारणात हो शॉर्ट सर्किट जालो अशें मुखार आयल्या। कुडचड्या केप्यां ही दुर्घटना घडली, अचकीत एका रिक्षेक उजो लागलो। थळाव्या लोकांनी रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केले, उपरांत तांच्यांनी येवन हांगासर बेगोबेग धांव मारून हो उजो जो आसा रिक्षेक पेटिल्लो तो नियंत्रणांत हाडलो। पंजाब अंडर आर्म क्रिकेट असोसिएशन हांणी आयोजीत केल्ल्या अखिल भारतीय क्रिकेट सर्तीक गोंयांतल्या क्रिकेट पंगडाक जैत मेळ्ळा। ही क्रिकेट सर्त चंदीगड स्टेडियमाचेर आयोजीत केल्ली, हातूंत भारतांतले कितलेशेच पंगड वांटेकार जाल्ले। शेनवारा राती हो गोंयचो पंगड गोंयांत पावलो। सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्या खेळगड्यांक अंडर आर्म असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी परबी भेटयली। पंजाब अंडर आर्म क्रिकेट असोसिएशन हांणी आयोजीत केल्ल्या अखिल भारतीय क्रिकेट सर्तीक गोंयांतल्या क्रिकेट पंगडाक जैत मेळयला।
16 तारखेच्यान मोपा विमानतळाचेर विमानाची येरादारी सुरू जातली खंय, पूण थंय खंयचे टॅक्सीकार आसतले, कितल्यो टॅक्सी थंय लागतल्यो त्याची सरकारा कडेनूच कांय म्हायती ना. गोवा मायल्सा प्रमाण ह्या वेळी लेगीत कोणाक तरी बॅकडोर एंट्री दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा काय कितें असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला. येरादारी खातीक कुशीक दवरून गोंय पर्यटन उदरगत खातें हातूंत कित्याक लक्ष घालता असो प्रश्न मनोज परबान उपरासलो. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मनोज परबान आरोप केला 5 तारखेच्यान मोपा विमानतळाचेर विमानाची येरादारी सुरू जातली, पूण खंयचे टॅक्सीकार हांगा आसतले, कितल्यो टॅक्सी हांगा लागतल्यो त्याचो हिशोबूच सरकारा कडेन ना अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परब म्हणटा. कारुणा कालवी बस अपघातांतल्या बशीच्या ड्रायव्हराची पुरावे नाशिल्ल्यान निर्दोश मुक्तता केल्या. पणजेच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान ह्या विशीं निवाडो दिलो. 2012 वर्सांत बस कालवी न्हंयेत पडून 4 ल्हान विद्यार्थी सयत 7 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या फाटभुंयेर जो ड्रायव्हर आशिल्लो त्या ड्रायव्हराक आतां निर्दोश मुक्त केला. कारुणा कालवी हांगासली ही दुर्घटना बस अपघातांतल्या बशीच्या ड्रायव्हराक पुरावे नाशिल्ल्यान ताका निर्दोश मुक्तता केला. हितून 4 ल्हान भुरगीं आनी 7 व्हडल्या जाणांक मरण आयिल्लें. एके वटेन सरकार सेव सॉयल मोहीम राबयतात आनी दुसरेच वाटेन नाका जाल्लो कोयर हाडून मडगांवां उडयतात. आनी हे बरोबर न्हय. संसदा वयल्या कोयराचेर सारकी प्रक्रिया लेगीत जायना. बायो रेमिडिएशनाच्या नांवा खाला फकत स्क्रिनींग केल्लो कचरो किंवा कोयर हांगासर हाडून उडोवपाचो प्रकार सध्या चालू आशिल्ल्याचे आरोप मडगांवचे शॅडो कावन्सिलर हांच्यांनी केला. कोयर वेवस्थापन महामंडळान केल्ल्या अहवाला प्रमाण हे मातयेंत प्रदुशणाचें प्रमाण खूबच वाडलां, पूण संबंदीत खात्याक ताचें कांयच पडून गेल्लें ना अशें शॅडो कावन्सिलराचें म्हणणें आसा. एका सायडीन सरकार सेव सॉयल म्हणून सांगता आनी दुसरे कडेन नाका जाल्लो कोयर हाडून मडगांवां उडयतात. हें बरोबर न्हय अशें तांचें म्हणणें आसा. बायो रेमिडिएशन आसा त्याच्या नांवा खाला स्क्रिनींग केल्लो कचरो हाडून हांगासर उडयतात आनी हो प्रकार खूब वाडिल्ल्यान हांगासर वाट लागल्या अशें तांचें म्हणणें आसा. दर दिसा गोंयांत उदरगतीच्या नजरेन बदल जायत आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या नजरेन लेगीत उदरगत जायत आसा. तशेंच गोंयांत एज्युकेशन हब करपाचो सातत्यान यत्न चालू आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शिरोड्याच्या RITN महाविद्यालयाच्या रियुनियन सुवाळे वेळार उलयतना सांगलें. आतां मोपा विमानतळ जाल्या उपरांत गोंयांत बरें नियोजन थळ जातलें. तशेंच एक इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी तुयें जावपाची मोख सरकारान दवरल्या आनी तशे प्रयत्न चालू आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तुयें हांगासर आतां इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी तुयें जावपाची आसा हाची मोख सरकारान दवरला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कळीत केला. गटार फुटिल्ल्यान दिवचल म्हालांतल्या सरवण गांवांत भर लोकवस्तीत घाणीची समस्या उपरासल्या. गटारांतलें घाण उदक उक्ताडार साचिल्ल्यान मुळावी शाळा आनी वाचप घरा लागीं हळशीक पातळ्ळ्या. फाटल्या 1 म्हयन्याच्यान ही समस्या थंय उपराशिल्ली आसा. घाणीक लागून थंयसर जळारे लेगीत वाडल्या. देखून रोगराय पातळपाची लेगीत भिरांत आहा. भलायकी खात्यान हे गंभीर समस्ये कडेन लक्ष घालून ताचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी लोक करपाक लागल्या. दिवचल म्हालांत गटर फुटिल्ल्यान हांगासर घाण पातळ्ळा. सरवण गांवांत ह्या भर लोकवस्तीत ही सध्या समस्या उपरासल्या.
जीटीडीसीन पेडणेकारां खातीर मोपा विमानतळ टॅक्सी कावंटर उक्तो करून 450 टॅक्सीकारां खातीर संद उपलब्ध केल्या। ही संद वगडावू नाकात। पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी जाता तितके बेगीन नांवां नोंद करून संदीचो लाव घेवचो असो उलो मांद्रेचे आमदार जीत आरोरकरान पेडणेच्या टॅक्सीकारांक मारला। जीटीडीसीन पेडण्या हो टॅक्सी कावंटर सुरू केलेलो आसा। 450 टॅक्सीकारां खातीर ही संद आतां सध्या उपलब्ध केल्ली आसा। ताका लागून ही संद पेडणेकारांनी सोडची न्ही अशें जीत आरोरकराचें म्हणणें आसा। ह्या टॅक्सी कावंटराचो संदीचो जो भाग आसा तो पेडणेकारांकूच मेळटलो आनी पुराय 450 टॅक्सीकार पेडणेचेच आसचे अशी आपली इच्छा आसा अशें जीत आलोरकराचें म्हणणें आसा। तो टॅक्सी अवेरनेस कॅम्पा वेळार थंय उलयतालो। पणजे बाजारांत पे पार्किंग ज्यो गाडयो पार्क करता त्याच सुवातेचेर परप्रांतीय येवन फळां विक्री करता। ते हांगासर धंदो करतात आनी ह्या खातीर लोकांक गाडयो पार्क करपाक सारकी सुवात मेळना। लोकांक गाडी पार्क करपाक सुवात मेळनाशिल्ल्यान लोकांनी डबल पार्किंग करपाक पणजे आतां सुरवात केलेली आसा। पणजे मार्केटाच्या भायर ह्या डबल पार्किंगाक लागून बाजारांत आयिल्ल्या लोकांची धानल जाता। थंय चलपाक लेगीत सारकी तांकां सुवात मेळना आनी ताका लागून बाजारांत भितून सरपाक सुद्दां तांकां सारकी सुवात मेळनाशिल्ल्यान बाजारांत येवपी लोकांनी नाराजी उक्तायला। काळ्या दर्याच्या दोनूय शेजाऱ्यांकडेन इश्टागतीचे संबंद आशिल्ल्या नाटो वांगडी तुर्कस्तानात तटस्थ खेळगडो म्हणून आपली सुवात निर्माण करून युद्धविरामाची दलाली करपाचो यत्न केला। कीव आनी मॉस्को हांचे मदीं शांततायेन उलोवपाची वेवस्था करपाचे यत्न आंकारा परत परत करत आसात। तरी लेगीत युक्रेना आड रशियाचें झूज सहजपणान सोंपचें ना अशें तुर्कस्तानान शेनवारा मान्य केलें। पूण 10व्या म्हयन्यांत प्रवेश करपी चालू आशिल्ले झूज आंकाराची आस्त ध्वस्त करपाक लागल्या। धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या लोकां खातीर तांच्या पक्षाची दारां सदां उक्तीं आसात। जम्मू काश्मीराचो काँग्रेस मुखेली विकार रसूल अशें सांगता। भाजपाच्या तेंकान उबो राविल्लो गुलाम नबी आझाद हांचो डेमोक्रेटीक आझाद पक्ष आपल्याच वजनाक लागून कोसत आशिल्ल्याचो दावो ताणें केला। गुलाम नबी आझाद हांच्या नेतृत्वा सकयल्लो आझाद पक्ष ही भाजपाची शाखा आशिल्ल्याची टिका लेगीत ताणें केलेली आसा। पूण काँग्रेसींतल्यान गेल्ले हे लोक धर्मनिरपेक्ष आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा। गोंयभर फामाद आशिल्ली शांतादुर्गा फातर्पेकरीन देवीच्या जात्रेक शुक्रार सावन सुरवात जाल्ली आसा। ही जात्रा 23 ते 26 डिसेंबर मेरेन सुरू आसतली। सकाळच्या पारार धार्मीक विधी जाले उपरांत दनपारां आनी रातचो देवीक महानैवेद्य तशेंच भाविकांक खातीर महाप्रसादाचें आयोजन करता। रातच्या वेळार 10 वरांचेर शिबिकोत्सव जाल्या उपरांत श्रीची चांदीच्या रथांतल्यान मिरवणूक काडली। ह्या मिरवणुके पळोवपाक देवीच्या हजारांनी भक्तगण थंय हाजीर आशिल्ले। देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवाचे भक्त हाजीर आशिल्ले।